आजचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे फाटलें जे कारण आसा, जो उद्देश आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस पयलीं गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक बेजबाबदारीचें वक्तव्य केलें, एक आरोप प्रसाद गांवकाराचेर केलो आनी ह्या आरोपाचें खंडन आयज आमी आयिल्ले आसा. बीजेपीच्या पदाधिकारी एक्स एमएलए दामू नाईक तशेंच रमेश तवडकर हांचे कडच्यान बी काल पत्रकार घेतली गेली आनी तातूंतल्यान बी आरोप आमचेर जाले. सो ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागून आयज मुद्दम खास करून तुमकां आयिल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सरकार जेन्ना घडले ते घडचे पयलीं जेन्ना पर्रीकर सरकार आशिल्लें, ह्या सरकाराक हांवें म्हाजो पाठिंबो दिल्लो. पर्रीकर बाई गेले, तांचे फाटल्यान सरकार चेंज जालें, डॉक्टर प्रमोद सावंत आयले, तांकांय बी आमी सपोर्ट दिलो आनी आयज पर्यंत गव्हर्मेंटा बरोबर तांची प्रत्येक सुखदुख्खां जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोंयच्या बऱ्या खातीर ती डिसिजन घेतात त्या सुखदुख्खाक आमी सदांच तेंचो आसलेले. पूण जेन्ना कसलीच कारण नासतना एक वेगळे तरेचें विधान, वेगळे तरेचें उलोवप आनी बेजबाबदारीचें, कित्याक एक सीएम पदाचेर जेन्ना आसता आनी सीएम पदाचेर आसले नंतर एक बेजबाबदारीचें वक्तव्य जेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान वता तेन्ना खंय तरी हेचो विचार केलो गेलो वता. माध्यमांतल्यान आयज हांव तुमकां सगळ्यांक घेतले आसा. विशय पयलीं तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस संजीवनीचो आमी एक प्रोजेक्ट सीएम आमकां मांडलो. तो प्रोजेक्ट सीएम आमकां मांडले नंतर जेन्ना आमी भायर आयले, तुमी सगळे पत्रकार सगळे आशिल्ले आनी तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान हो विशय आमच्या संस्थेक सांगलो आनी तुमच्याच भितरल्या एक भावना आमकां जेन्ना IITचेर प्रश्न केलो तर त्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें कितें दिलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाजी इतलेंच मत आशिल्लें, जेन्ना सांगे भागा भितर IITचो विचार आमचे फाटले मुखेलमंत्री मनोहर भाई हांणी केलो आनी ताका आमी दुजरा दिवन ही सांग्या भितर हाडपाचो प्रयत्न केले. पूण वेगवेगळे कारणास्तव, आतां तुमकां येता सरळ सगळे घेवन येता परत, वेगवेगळे कारणास्तव सांग्या वयल्यान ती परत मेळावली गेली, सत्तरी भागांक केली आनी सत्तरी भागांक आयज मॅक्झिमम ताचो विरोध जाता हें सगळ्यांक आमकां गोंयभर लोकांक खबर आसा. तेन्ना तुमी विचारलें की IITच्या बाबतींत तुमचें मत कितें, हे विशयाचेर फक्त हांवें सांगलें की चड कितें जर जाता जाल्यार IIT हो गोंयांत जावपाक जाय, की IIT प्रोजेक्ट हो गोंयांत उरपाक जाय ह्या मताचो हांवूय बी आसा. ती गोंयच्यान न वचची हेचे खातीर कितें प्रॉब्लेम्स जर येता जायते जाल्यार अजून पर्यंत आमी सांगे भागा कडच्यान वेलकम करता. जाल्यार ह्या स्टेटमेंटाक म्हाजें खंय कितें लुकसाण जालें किंवा खंय कितें चुकलें किंवा खंयच्या गव्हर्मेंटाक आमी कितें म्हणलें, तो हो विशय जो आसा खंयच कांय नासतना आयज जेन्ना अशे तरेचे आरोप जाता सरकार माध्यमांतल्यान, जेन्ना सरकार बरोबर रावन आनी तेंचे तडीजोड म्हणजे जेन्ना तडजोडचे आशिल्ले त्या टायमार आमी तेंचे बरोबर आशिल्ले. आतां ते वन्से जे हाडल्यार ते घेवन ते सरकार मेजॉरिटी घेवन चलोवंक कांय हरकत ना, पूण जेन्ना तडजोड आशिल्ली त्या टायमार प्रसाद गांवकारा पर्यंत धांवताले, हेय बी तांकां खबर आसा. हो सगळो विशय जेन्ना सीएमाच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्ले कडेन आसा. हांव पयलीं सावतेतून सगळ्यांक स्पश्टीकरण करूंक सोदता की सांग्या वयली जो ताणें सांगलो म्हाका की ताणी जो म्हाजेर आरोप केला की तो जमनीच्या प्रकरणाक डिलींग करपाक भोंवतालो म्हणून. सांग्या वयली जी IIT येता त्या जमनीच्या प्रकरणाक तो डिलींग करपाक भोंवतालो. म्हाका इतलें सांगचें, ताचेर हांव स्पश्टीकरण सगळें दिता. आयज खंयच्याय गव्हर्मेंट जमनी भितर जर डिलींग केले नंतर जर कमिशन सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें, खंयचेय जर गव्हर्मेंट लँड आसता तातूंत जर डिलींग जर जाता आनी जर डील करून जर 4 पयशे सुट्टा किंवा दुसरी आमची प्रॉपर्टी दिल्ली जी प्रायव्हेट सोसायटीची त्याही प्रॉपर्टीचेर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की 1 रुपयाचें कमिशन काडून दाखोवचें. त्या प्रॉपर्टीचेर डिलींग केल्ल्या खंयच्या बाबतींतल्यान जाल्यार 1 रुपयाचें कमिशन काडून ती सोसायटी आसा ती आतां कन्वर्ट इंटू कंपनी जाल्ली आसा, तांचे कडच्यान 1 रुपयाचें हे काडून दाखोवचें. सो म्हाजें सांगपाचें मत इतलेंच की हांव पयलीं जेन्ना जाल्लें आमदार जेन्ना जालो आनी म्हाजो पयलीं वाडदिवस आशिल्लो आनी पयलीं वाडदिवसा दिसा
CM आमची मनोहरबाई ते त्यांना आयिल्ले आमचे कडेन विश करपाक आयिल्ले. भरपूर मोठे खूप लोक आशिल्ले आमचे फातोडीचे आमदार तेन्नाचे विजय सरदेसाय आशिल्ले आनी बाकी सगळे मंत्रीगण आशिल्ले. आनी तांणी एक ती सांगिल्लें लोकां भितर सगळे लोकांक सांगिल्लें तुमकां मुद्दम दाखयता सगळे लोकांक ताणें सांगिल्लें कितें सांगिल्लें की सांग्या भितर आपण IIT जो प्रोजेक्ट आसा ते घेवपाचो आमी निर्धार केल्ले कडेन आसा आनी थोड्या दिसांनी तेचे सगळे पेपर जे आसा ते सगळे क्लियर जातले आनी आमी सांग्या भितर काम प्रारंभ करतले जेणे करून सांगेचो सर्वांगीण विकास जावपा खातीर आमी बऱ्या पडटले. सगळे भितर वाडले. मनोहर पर्रीकरांनी आता साधी सिंगल त्याचे एक दोन लाईन वाचून दाखवता. या प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की सांगेतील IIT प्रकल्प सरकार प्रयत्नशील असून मंजुरी मिळतात कामाला प्रारंभ करूया. एकदा प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर सांगेतील विकासाची दालने खुली होणार आहे. या प्रकल्पासाठी सवलतीचा पाया विकास नक्की आहे. IITच्या रूपाने शिक्षण क्षेत्र हे रोपटे सांगेत लावल्यानंतर त्यांचा सुगंध संपूर्ण गोव्यावर पसरणार आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन उद्योगाने पाहिल्यास सभोवतील विकास आपोआप होतो. सांगीच्या विकासाची मी खऱ्या सुरुवात केली आहे. हे वक्तव्य आमचे मनोहरबाईचे. आयज तांच्या जाग्यार आसा म्हाका दिसता तळमळ ज्या हो विषय फुडें व्हेल्लो त्या टायमाचेर तो उद्देश आज खऱ्या अर्थान खंय तरी वेगळे तरेन चलपाक लागले आसा आनी म्हणूनच हेजेर फुडें वता पयलीं सांगूंक सोदता की IITची प्रपोज सायट केली ती पयली विलेज कोटारली ती पयली जमीन दाखयली ती. आनी जेन्ना मनोहरबाई गेले डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी चार्ज घेतलो तेन्ना तांकां 16/9/2019 आमी लेटर केल्लें. त्या लेटरा भितर सगळें सांगिल्लें की IIT प्रोजेक्टा खातीर जेन्ना हे कित्याक लागून की जेन्ना तांणी डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट सत्तरी व्हरपाचो हो डिसिजन ताणें घेतलो त्या वेळाचेर तांकां आमी लेटर केलें आनी त्या लेटरा भितर सविस्तर रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ IIT प्रोजेक्ट फ्रॉम सांगी तालुका टू सत्तरी तालुका हेजेर आमी सविस्तर आमची पळय जमनीचें कितें हें आसा तें सगळें तिजे कडेन आसा पळय. हाजे पार्टिक्युलर्स सेकंड साइट आणि थर्ड साइट म्हणजे पहिली साइट आमची आशिल्ली कोटारली, दुसरी साइट आशिल्ली तिसरी साइट आशिल्ली उगेर. हे तीन साइट्यो. पहिली साइटीचे ताका लोकेशन दिला कोटारली. दुसरी साइटीचे सर्वे नंबर 21/1 21/4 5 6 7 टोटल एरिया 90 हेक्टर अप्रॉक्सिमेटली. गव्हर्नमेंट लँड तातूंत 70% आसा. प्रायव्हेट ओनरशिप तातूंत 20% आसा. टेनंट लँड तातूंत साधारण 10% आसा. हो माझा सगळे सर्वे करून फर्स्ट कोटारली. लीगल स्टेटस दिले कडेन आसा तांकां. ओनरशिप क्लेम जे आसा ते 3 लाख तो क्लेम करता म्हणून ते शंकर नाडकर्णी आणि त्यांचे बाकीचे जे कोण फॅमिली मेंबर आसा तेंचे भितरले एस्टिमेटेड कॉस्ट दिली तांकां साधारण 60 कोटी रुपये घालची पडटा तांकां कोटारली भितर. आमचे एक अंदाजे एस्टिमेट दिल्लो. दुसरी जी लँड आसा ती रिवणा तातूंत भितर कोयनावळ म्हणटा विलेजी ती लँड पडटा 109/1 ही विलेज रिवणातली 200 हेक्टर अप्रॉक्सिमेटली तांकां काडपाक मेळटा. एक्चुअली जमीन आसा 500 हेक्टर पूण 200 हेक्टर अप्रॉक्सिमेटली दिल्ली काडपाक मेळटा ती. 100% गव्हर्नमेंटाची लँड गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड. तातूंत प्रायव्हेट ओनरशिप कांयच ना. त्यानंतर टेनंट लँड कांयच ना. त्यानंतर लिगल स्टेटस कांय क्रिटिकेशन ना. आणि त्यानंतर लँड डायवर्ट करपाक मेळटा. आमी क्लियर केल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड डायवर्ट करून आमी ती IIT खातीर यूज करूं शकता असो म्हजें हें दिल्लें आमी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड सांगता कितलें सांगता की ती जी लँड आसा ती टोटल बॅरल लँड आसा. म्हाका ती वता टोटल बॅरल लँड सगळो आंगणटळप आसा आनी म्हणूनच आमची सायड खंयचे तरेचे रानाची नुकसाण न करता आमी ती करूं शकतात. त्याची अवेलेबिलिटी युटिलायझेशन सगळी दिल्ली आमी. लँड अवेलेबल एंड फॉर युटिलायझेशन 70% पयली आशिल्ली 80% आनी 90% हे युटिलायझेशन दिल्ली कडेन आशिल्लें तांकां. रोड कनेक्टिविटी दिल्ली. खंयची बरी कनेक्टिविटी आसा व्हेरी गुड आसा खंयची बरी ना खंयची आसा क्लियर ताका दिल्ली कडेन आशिल्ली. सो ही कोटारली विलेजीचे विशय. आतां कोटारली विलेजी जेन्ना हांव वता तेन्ना हो सायट प्लॅन आसा आनी ह्या सायट प्लॅना भितर 1 ते 7 सब डिव्हिजन आसा आनी त्याच बरोबर भितर पॅडी फील्ड थोडी आसा जी खुबशीं वर्सांनी पेंडींग आशिल्ली. लोकांना जवळ म्हाजी आदी तरी
माझ्या आधी केन्ना ती शेतांनी हांवें पळयना. सकल जो भाग आसा तो हाका कनेक्टिविटी 2 वटेन आसा, एक वटेन आसा दुसरे वटेन आसा. सकल जो भाग आसा तो शेती भाग, त्या लोकांक आमी केन्ना डिस्टर्बन्स करपा नाशिल्ले. लोकांचो थोडो फार तांणी विरोध जाल्लो की आमची शेतां ही वतली म्हणून, पूण ही शेतां वचना. ही हाजी वयली जमीन पळय क्लियर आसा, ती जमीन ती वताली. सो तो तांणी थोडोफार विरोध अशे पद्दतीन काडला आनी त्या लोकांची आमी कन्विन्स करून लोकांक आमी समजूत करून सगळें काडून घेतिल्ली पळय. ताजे नंतर 10 लाख एरिया स्क्वेअर मीटर एरिया आणि ताजे नंतर ती फुडें एडिशनल तांणी जाय आशिल्ली ती केपें तालुका पडटाली. केपें तालुका पडटाली एडिशनल पार्ट, हो सगळं ग्रीन केलो तो एडिशनल पार्ट, ही केपें तालुका पडटाली. ही जमीन शेतांची आशिल्ली थोडीफार, पूण ती सेकंड पार्ट जाय जाल्यार ताका विचार करप जालें ना. 10 लाख एरिया तुमच्या त्या प्रोजेक्ट जाय तसो बसोवपा मेळटा. कोर्टालीच म्हणटात हो कोर्टालीचो. हांगा कसलेच विशय म्हणजे लिटिगेशन येवपाचो प्रयत्न ना. जे टायमार हाजो विशय आमचो एजी पांगम सर तशेंच जे थोडेफार जे लिटिगेशन आशिल्ले ते नाटकर्णी कुटुंबाचे फॅमिलीचे मेंबर्स आमी दादांची बसले डेप्युटी कलेक्टर आमी बसून हेजेर विशय तेणी हाजेर क्लियरिटी हाडून नाटकर्णी फॅमिली थोडफार विश्वासान घेतलो आनी तो विशय जेन्ना पयली मनोहर बायन घेतलो तो हो तेंच्यांनी बी घेवपाक आसलो तो घेवना आनी ताका लागून हो तसोच विशय घेवन उरलो. तांचे कडेन टायम खूब कमी आशिल्लो त्या टायमाचेर आयआयटी कडेन टायम कमी आशिल्लो जाता तितले बेगीन तांकां करपाक सोदताले आनी ताका लागून आमी तांकां सेकंड प्रपोजल दिलें. म्हाजी एरिया भितर जी एरिया गव्हर्मेंटचीच आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ फॉरेस्टाची लँड आसा ताजो स्टेटस रिवणा ताजो तांकां टोटल आमी स्टेटस दिलो क्लियर करून. ही टोटल जी एरिया आसा येलो मार्क केल्ली कडेन आसा भितर ती सगळी रिवणाची एरिया आनी टोटल सरो एकूय झाड ती झाडपाची परिस्थिती ना. आज मेळावळीन जे घडटा त्या पद्दतीची ना हें तुमकां पयलीं क्लियर करता. गव्हर्मेंटाची लँड फक्त एक डिपार्टमेंटाच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर ट्रान्सफर सुद्दां केल्ली आशिल्ली करपा मेळना आशिल्ली. सगळें करपा मेळटा, इच्छाशक्ती आसपा जाय. इच्छाशक्ती आसा जाय जाल्यार सगळे रूल्स आमचेर करपा जाता. आज गोंय सरकाराच्या म्हणजे PCCF आमचो गोंयचो आसा हो 40 हेक्टर जमीन कन्वर्ट करून दिवंक शकता. ताची वयली पळय एरिया आसा ती एरिया आमकां एक तरी बेंगलोर किंवा दिल्लीच्यान आमकां एप्रूव करून हाडची पडटा आशिल्ली. त्या वेळाचेर तेंचे कडेन टायम नाशिल्लो आनी टायमा लागून तांणी सांगलें की आमचे कडेन हें जावपाना म्हणून. सायड बाय सायड तांणी मेळावळीची जमीन फुडें काडली. ती फुडें काडटना म्हाका शेवट पर्यंत म्हाजोय स्वार्थ आशिल्लो. स्वार्थ असली की लोकांची जमणी विकती घेऊन तातूंत कमिशन खावपाचो स्वार्थ नाही. स्वार्थ इतलो की आयआयटी जाल्या नंतर माझी सांगी भागा भितर काही प्रमाणात लोकांक नोकरी मेळटल्यो, काही प्रमाणात सांगेचो एक पळोवपाक आयज जो दृश्टिकोन लोकांचो आसा तो खंय तरी चेंज जातलो, बरी कितें उदरगत जावपाची पावल आसतली. हो म्हाजो स्वार्थ आसलो. तर ह्या स्वार्थाचेर कितले वेगळेच तो स्टेटमेंट करून वेगळें कितें केलें. आयज तिसरी गोश्ट ही आमची जमीन आसा ती उग्याची, ताची सगळें एंटीसिपेट सगळें डायरेक्ट तुमी जाय आमची घेवपाक जाता, काय हरकत ना. हो ताजो सायड प्लॅन हो भितरलो टोटल सायड प्लॅन हांगा आसा आनी ताजो व्हडलो प्लॅन आसा टोटल मार्क करून दिल्ली. आनी हें इतलें काम कलेक्टराक घेवन आमचे मडगांवचे कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टर जो आसा अजित रॉयाक घेवन डेप्युटी कलेक्टर सांगेचे आनी सगळ्यांक घेवन हें काम फटाफट तातडीचेर केलें आनी ही सगळें प्रोसिजर कितें आसा तो आमी गव्हर्मेंटाक धाडून दिलो. काल आनी एक 2 वक्तव्य जी जाली. आमचो दामू ताणें केलें, त्याच बरोबर रमेश तवडकर केलें. स्क्रॅप मटेरियल आयज मडगांव म्हणजे पातोड्याक आसा, हांव स्थळ सांगता, चार्ज करता. ज्या मनशाक ह्या गोश्टीची कांयच कल्पना ना, कोणा कडेन जे तरी फीडबॅक घेवप आनी ते ती बसून उलोवप, हे पोपट जाले सगळे. हे BJPचे सगळे पोपट जाल्यात आनी म्हाका दिसता ती थोडीफार ती जी BJPची ती धोरणां आसात ती आमच्या सारकी मनशाक पटना, तेन्ना आमी अशे पद्दतीचे आमकां उलोवपाक पडटाय. आनी जे मनशाक पोपट जावपाचे आसा ते BJPच्याच भितर त्या हाचे भितर आसतले. हांव क्लियर आज स्टेटमेंट करता. काल दामू जे उलयला त्या दामूक म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा, तुवें फातोड्याक कितें पर्यंत डेव्हलपमेंट केला. आज म्हाजे म्हणजे वेगवेगळी प्रपोजल इतलीच न्ही, आयआयटीचीच न्ही, आनी खुबशी प्रपोजल गव्हर्मेंट माध्यमा कडेन दिल्ली कडेन आसा. जाय जाल्यार तेजेर हांव वेगळी प्रेस घेतलो, तेजेर हांव वचना. म्हाका आयज कडेन इतलेंच खंडन करपा आसा. तवडकरान काल संजीवनीचे विशय उलयलो. संजीवनीचे कितें पर्यंत तेंच्यांनी हें केल्ले कडेन आसा, अभ्यास केल्ले कडेन आसा म्हाका सांगचें. BJPच्या कोर कमिटीन काल तें नांव घेतले कडेन आसा ताणें कितें पर्यंत अभ्यास केलो, नाजाल्यार हांवें कितें अभ्यास केलो हांव सांगता. जेन्ना शेतकारां कडेन मिटींग घेतली हांवें,
शेतकऱ्याकडे मिटींग घेतली नंतर जेन्ना 1 महिन्याच्या भितर हांव सगळो प्रोसेस तयार केलो आनी म्हाका दिसलें खंय तरी ह्या वर्साक आमी फॅक्टरी चालू करूं शकतात आज त्या कंडिशनान आनी म्हणून हो रिपोर्ट काल दिल्लो तुमचे सगळ्यां कडेन पावलो आसतलो ताणी तेजेर कितें रिपोर्ट केला आज सत्य उलयता हांव काल तुमी म्हाका विचारलें संजीवनीचेर भितर कितें जालें म्हणून तुमचें कितें उलोवप जालें म्हणून आतां सत्य उलयता हांव आनी तें सत्य हांव इन रिकॉर्डाक हाडटलो मागीर तुमकां दाखयता म्हाका सांगपाक उद्देश तो की संजीवनीचेर काल एकूय स्टेटमेंट सारको सीएमान आयकून घेतलो ना भितर एक्चुअल फॅक्ट सांगता तरी आसतना का भायर सरकाराक आमी पडना सरकार आमगे आयकून घेतले हो विशय म्हाका मानचो पडलो पूण सांजे 7 वरां भितर एक लिटिशन म्हाजेर येता की हांव वकील करपाक वता म्हणून कितले डील म्हाजे पळय जाल्या पळय ती काडची सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची सरळ चॅलेंज म्हाजेर सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची कितले डील पळय आमी केल्या ती काडची नाका तरी हत्या करप न्ही आनी तेका लागून हांव कितें सांगूंक सोदता की आज मेळावले सारक्या एरियेक जेन्ना असो प्रसंग लोकांचेर येयला आतां आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांचेर येता जेन्ना मेळावलीक जेन्ना जमीन गव्हर्मेंट आपली म्हणटात आज आमच्या कडेन खूब जाणां गव्हर्मेंटाची जमीन आसा अफ्रामीक म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा आनी आमी त्या लोकांक कितें दिवपाक जाय कित्याक कितलेशेच वर्सांचे तेंची जिंपी गावळ आसा आनी ते जमनीचेर ते जगतात आज मेळावेच लोकांक कदाचीत म्हाका दिसता गेल्या 50 वर्सां भितर तांकां वाट दाखोवपाक कोण मेळना ह्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमन्यो तुमी जेन्ना रोयता खाता तेन्ना तुमी त्यो खंय तरी ऑफिशियल तुमी डिमांड करा आनी त्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमनी घेयाच म्हणून पूण ती केन्नाच एप्लिकेशन घालपाक केन्ना त्या लोकांक बी थंड दवरता आयज तांकां एक्चुअल कळ्ळें की हे गांव उद्ध्वस्त जातकीर कितें जाता म्हणटा ती जमीन जेन्ना आमी कंपेरिजन हातूंत भितर आसा ती जमीन जेन्ना कंपेरिजन केल्ली त्या जमनीक रस्तो ना जवळ 3 किलोमीटर झाडां मोठी मोठी आसा कशें रावन तुमी कापतले शाश्वती ना आनी कशी ती आयडी तयार करतले सो म्हाका सांगपाक उद्देश इतलोच की ज्या पद्दतीन हे आरोप केले गेले वता आयची घडी हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां पायदेव आसा दामबाब आसा आमगे सांग्यावलो तेवच्या बिंबेश्वर आसा सायबीणमाय आसा आमगेली पिरा आसा हांव सगळ्याक साक्ष करून सांगता हांव नांव लाती घेवन सांगता की ह्या जमनीच्या बद्दल कितें जर हेराफेरी जाले आसत कित्याक हांव कमिशन खावपाक वता आसत जाल्यार सीएमान स्वताक म्हाजे पायदेवांचें त्या पायदेवांचें अशें जागृत देवस्थान तें येवचें आनी सांगचें की तूं जमनी डील करपाक पेडो भोंवता म्हणून हांव क्लियर करता ह्या विशयाचेर आसा जायत जाल्यार तेणी येवचें सरळ अशी नाका तरी वक्तव्य करची न्ही हांव सदांच ताका मानतालो आनी आजुनूय मानपाची परिस्थिती म्हाजी आसली पूण काल तिच्या वक्तव्य केलां एटलिस्ट म्हाका विचारते प्रसाद तूं अशें पद्दतीन कितें कितें उलयता तूं कित्याक अशें उलयता सरकारान कितें तरी विचारपाक आशिल्लें पूण सरकारान विचारपाची खंयचीच हिम्मत दवरले कडेन ना ताणें सरळ म्हाजेर हो आरोप केलो ना आयचे कडेन तेजी पळय एक इमेज म्हाजे गोंयकार आशिल्ली ती खंय तरी सायडीन गेल्ले कडेन आसा आनी म्हणून क्लियर सांगता की ह्या सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना आयज हो पाठिंबो हांव विड्रॉवल करता आयज हांवें लेटर केला आनी हो पाठिंबो हांव विड्रॉवल करता हाजी पयली एक परिस्थिती आयिल्ली त्या वेळाचेर हांवें कॉर्पोरेशन जें आशिल्लें ताचो राजीनामो दिल्लो तें तुमकां खबर आसा आनी एक प्रसाद गव्हर्नर एकट्यानच केल्लें आयज हांगच्यान हो पाठिंबो जो आसा तो आतां हांव आमच्या गव्हर्नरा कडेन वचचो आनी ताका दिले नंतर हो पाठिंबो म्हाका राजकीय विड्रॉवल आसता कसो करता हांव ह्या माध्यमांतल्यान म्हाजे जे लोक आसात सांगेचे म्हजे वोटर्स म्हजे हितचिंतक सगळे सांगेचेच न्ही तर गोंयभरचे हितचिंतक तांचे कडेन मागता की ह्या पॉलिटिकल हितूंक जेन्ना खंयच्याक मनशाक दिसता की आमच्या जागो कित्याक सांग्यां जागो शिकत गेल्ली 20 वर्सां बीजेपी कडेन आशिल्लो आयज तो आमी काडून घेतला काडून घेवन सुद्दां परत ताजे बरोबर रावले कित्याक घडोवपाचें धोरण वेगळें आशिल्लें आनी त्या धोरणाचेर खंय तरी आमी सकारात्मक विचार करून फुडें वतले हे उद्देशान रावले पूण दय सुगान तो आयज आमचे तेन्ना सरकाराचे कडेन पावले तरी सुद्दां फुडें कंटिन्यू करप पूण हें धोरण आमची जी बीजेपीची धोरणां आशिल्लीं ती धोरणां सगळें कंप्लीट कोलॅप्स जाल्ले कडेन आसात आज वेगवेगळे जे पळय बीजेपीचे भितर काम करणारे लोक आसात जे खूब वर्स काम केल्ले तुमी पळयतात की मिडियाकडे येतात ते सगळ्याक कितें भायर सरपाक लागले कित्याक जाल्यार इतलेंच कारण आसा की ही धोरणां घेवन फुडलो गोंयचो उद्धार जावचो ना हें क्लियर आसा आनी म्हणून म्हाज्या सांगेच्या मतदारां कडेन म्हाज्या सांगेच्या लोकां कडेन म्हणजे सांगे सगळे भाव भयणां कडेन मागता की कोणीच पॅरंट्स जावपाची गरज ना सांगें कशें चलोवपाचें आनी कशें फुडें व्हरपाचो हेची ध्येय धोरण आमच्या मनाक आसा ज्या विश्वासान तुमी म्हाजेर जो विश्वास दवरले कडेन आसा आनी ज्या विश्वासान तुमी म्हाका एक सांग्या भितर इंडिपेंडंट एमएलए म्हणून फुडें निवडून दिले कडेन आसा सांगेचो विकास जरी खंय तरी करपाक जालो जाल्यार सांगेच्या लोकांचो हांवें स्वाभिमान अजून पर्यंत विकलो कडेन ना
ते स्वाभिमानाक आम्ही आजपर्यंत तटस्थ रावले कडेन आसा. स्वाभिमान जर विकपाचो आशिल्लो केन्नाच करून काडटले, पण ते करपाचें काम केन्नाच केलें ना. सांघिकाराक केन्नाच विक्री केलो वचना, हें क्लियर आसा. सांघिकाराक मागेले केन्नाच हांव विक्री केलो वचना. आज पर्यंत क्लियर स्टेटमेंट आसा. आनी ताका लागूनच तुमच्या सगळ्या कडेन मागता की सांगेचो उद्धार आयज जरी सरकार ना जाल्यार सुद्दां कशे पद्दतीन करून घेवपाचो हें आमकां खबर आसा आनी त्या पद्दतीन आमी फुडें वतले. तुमची सगळ्यांची फाटबळ हे आज पर्यंत म्हाका दीत आयिल्ले कडेन आसा, त्या फाटबळाचे हांव तुमचे कडेन अपेश करता. गोंयच्या विविध भागांतल्यान जे लोक आयज खंय तरी आमकां चिंतक जे आमचे आसा तांकांय हांव सांगूंक सोदतां की आयज एकटेन जावपाची आनी एके कडेन येवपाची आनी जे विरुद्ध जाता खंय सरकार खंयचें आसूं, सरकार जावं बीजेपीचें आसूं किंवा खंयचेच पार्टीचें आसूं, जो विशय लोकांच्या वायटा खातीर जाता त्या विशयाक दुजोरा दिनाकात त्याची विरुद्ध सदांच फुडें रावपाचो प्रयत्न करात. कारण अशें आसा की जेन्ना विरुद्ध जर रावना जायत जाल्यार ते जावंक शकना. पयर आमची एक परिक्रमा कार्यक्रम आशिल्लो आनी तातूंत माध्यमांतल्यान तुमचें उलोवप जाल्लें. इतलेंच सांगपाक सोदता की जे प्रोजेक्ट सरकार गोंयची भुमी भितर हाडटा ते हाडपाकच जाय. बरे प्रोजेक्ट जर आसा जाल्यार हाडपाक जाय, पूण ताजी योग्य सिलेक्शन जायना. लोकांक कोणाक कॉन्फिडन्सान केन्ना घेतली गेलो वचना. केन्नाच कॉन्फिडन्स खंयचोय जर प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचो, तेजी बरी विचार म्हणजे बरी त्या प्रोजेक्टान बरे फायदे कितें आसा किंवा वायट कितें आसा हे लोकां मदीं घालपाचो प्रयत्न सरकारान केन्ना केलो कडेन ना. आनी म्हणून अशे पद्दतीची जे आंदोलन आसा आयज जे तमाम गोंयचे यूथ जे भायर सरले कडेन आसा ते युथाचो हो जे उल आसा त्या उलाचे कन्वर्जन फुडाराच्या टायमार चड टायम उरले कडेन ना. कारण तांच्याच मनीस उलयताले की इलेक्शनाक टायम पावले कडेन आसा. इलेक्शनाक टायम पावले कडेन म्हणटा खंय तरी आतां कुंकुमायले कडेन आसा की आमी आतां फुडें उरली ते जिखतले म्हणून. तसो विचार तेणी केलो जाल्यार तो चुकीचो आसा इतलें सांगता. आनी आयचे तर घडये हांव डिक्लेअर करीन की बीजेपीचे सरकाराचे जे आमदार फुडले जे इलेक्शनाक घेतले 2022 ते सिंगल टिकेटीच आसतले इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. थँक्यू.